आमचे एक हो आंदोलन आमी कित्याक लागून केला की आमचे पेशंट केअर जे आसा ते आमकां तेणी वाडयला ते आमकां अजून सुद्दां दिवना दिता कितें आमकां पयलूंचें कितें आसा तेच आमकां दिता आनी ते आमी दिवचे म्हणून आमी लेटर केलें पूण तेंच्यांनी अजून आमकां कांयच हें करूंक ना। पयलीं कितले आसले आतां? पयलीं आसले आमकां 690 रुपया आसले तो 690च आसा आतां जाला 4100 रुपया जाला ते तेणे आमकां दिवचे ते कित्याक लागून दवरला आनी कितें जालां तें आमकां खबर ना। 7 दीस हांगा आंदोलन करपाचें आमी हें केलां आनी जर 7 दीस भितर जायना जाल्यार आमी स्ट्रायकूय करपाची आमी तयारेन आसा। सेंट्रल गव्हर्मेंटान हॉस्पिटल जी आसात गव्हर्मेंट हॉस्पिटल्स त्यांचो पेशंट केअर अलाउन्स 2018 रिवायज केल्लो आसा आनी इमिजिएटली ते नोटिफिकेशन येतकच 30 एप्रील 2019 आमी डीन आनी डायरेक्टर जो आसा तांकां लेटर केल्लें मिनिस्ट्रीक लेटर केल्लें आनी सांगलेलें की आमचो तो रिवायज जाल्लो आसा पेशंट केअर अलाउन्स तो आमकां इम्प्लिमेंट करचो। तेंच्यांनी आजुनूय कांय डिसिजन घेवना किंवा आमची मिटिंगूय आपोवना आमकां कॉलय करूं कारण अशें दिसता हेज्या वयल्यान की ह्या गव्हर्मेंटाक फक्त बुलडोज करपाचें आसा। कारण हांगा जर तुमी परिस्थिती पळयले जाल्यार आजुनूय आत्तां वचून तुमी वॉर्ड नंबर 39 वचून पळयता वॉर्ड एक वॉर्ड 30 बेडांचो वॉर्ड आसता आनी ते 30 बेड सोडून आनी 10-15 लोक जमनीचेर घातले आसता पेशंट बॉडी आनी हांगा जर परिस्थिती पळयली जायत जाल्यार नॉर्म्स प्रमाणे जे गव्हर्मेंटाचे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे नॉर्म्स ठरयल्या हॉस्पिटलाचे त्या नॉर्म्सा प्रमाणे 30 बेडेड हॉस्पिटलाक 15 एटेंडंट जाय पर डे म्हणजे मिनिमम 5 पीपल पर शिफ्ट जाय। आज हांगा 1 आणि 2 सुद्दां आसना इतली बिकट परिस्थिती आसा।